आम्ही 7 जानेवारीक आमचे अपॉइंटमेंट जाल्ले आसा आनी ह्या 2 म्हयन्यान आमी सोसायटी म्हणजे आमी बसून आमी सगळे स्टडी केले आनी आमी सगळे ऑडिट रिपोर्ट्स आनी सगळे बुक्स लेजर सगळे पळयले नंतर म्हणजे आमकां कितें दिसून आयले ते आमी म्हणजे इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. आमकां खबर आसलें की हांगा थोडे कितें तरी गडबड आसलें म्हणून, पण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा म्हणजे खूबच लॉस जाल्ले आसा आनी हे खंय म्हणजे परत उबे करपाक आमकां म्हणजे शेअर होल्डर्सा कडेन आमकां वयचेंच पडटलें. म्हणजे हें कितें जालां एटलिस्ट आमी तांकां सांगूंक जाय म्हणून ह्या खातीर आमी आयज ए स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग दवरली की हांगा कितें तरी हें कितें जालां. हांगा सगळेच तरेन सगळे कडेन स्कॅम जाल्ले आसा. जेन्ना आमी पळयलें की हांगा बँकेचे स्टाफ जे आसले तेंच्यांनी सगळे घोटाळो केल्लो आसता. म्हणजे सेविंग डेपॉझीट जावं, FD जावं, पिग्मी कलेक्शन जावं, वॉटर बील कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बील कलेक्शन, म्हणजे खंय कितें कितें पार्ट्स आसा ते सगळे कडेन कितें ना कितें फ्रॉड जाल्ले आसता. आनी ते सोडून गोल्ड स्कॅम जे जाल्ले म्हणजे ऑलमोस्ट 157 पॅकेज जी आसली ती मॉडगेज केल्ले लोकांनी लोन घेवपा खातीर आनी ते 157 पॅकेट्स म्हणजे फ्लाच कशे जाले. मिन्स लोक येवन रडटाले खंय मिन्स ऑन द बुक्स आमी पळयल्ले म्हणजे लोक येवन मिन्स देस टू कंप्लेन की आमी पयशे दिता पूण आमकां आमचे गोल्ड मेळना. आनी थोड्यांचे अशें आसलें की ते पयशे दिताले आनी ताका गोल्ड मेळटाले पण दॅट वॉज फेक गोल्ड म्हणून. म्हणजे हे सगळें आमकां कळ्ळे नंतर मागीर आमी खूब डिटेलान आमी सगळे स्टडी केले आनी आतां आमकां कळ्ळां की क्रिमिनल केस आसा ऑलरेडी चालू आसा एंड 2 केसीस आसा चालू. सो आनी आतां बोर्ड हे आमची सोसायटी जी आसा RCS तेंच्यांनी ऑलरेडी हांकां रिस्पॉन्सिबल दवरला स्टाफाक आनी डायरेक्टर्स ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्साक डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसा. पण हे सगळे आसा ते आमकां खबर आसा पण आमकां हे खंय म्हणजे आमकां हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें आसलें. मिन्स वी वॉन्टेड देम टू नो एंड वी वॉन्टेड देर ओपिनियन. त्या खातीर आमी स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग दवरली आनी ह्या मिटिंगे तर्फे म्हणजे आमचे अटेंडन्स बरें आसलें आनी लोकां कडेन पावयले आमी एंड दे वर ऑल्सो शॉक. म्हणजे तेंच्यांनी बी इतलें एक्सपेक्ट करूंक नासलें. सो म्हणजे आमी खंय तरी आमी तांकां एक विश्वास दिला की आमी कितें करतले ते तांच्या बऱ्या खातीरच करतले. आतां पर्यंत कितके रुपयाचो घोटाळो तुमकां आतां रुपयाचो घोटाळो म्हटल्यार 47 लॅक्साचें मिसअप्रोप्रिएशन जाल्लें आसा. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बील ते पिग्मी ते सगळे ऑडिटा प्रमाणे ऑडिट रिपोर्टा प्रमाणे 47 लॅक्स आसा. आनी गोल्ड जे आसा ते ऑलमोस्ट 3 kg आसा 3025 ग्रॅम्स. कितके जाता आतांचो हिशोब? Almost 5 crores. Actually, what it is, we don't know. Almost 5 What is the remaining? बट आता रिकवर करून लोकांक दिवपा खातीर तुमचो कितें प्लॅनिंग आसा? प्लॅन आमचो तेच आतां एक्चुली आमचे एसेट्स कितें आसा. आमचे एसेट आसा सोसायटीची बिल्डींग आनी 3 फेअर प्रायस शॉप्स. फेअर प्रायस शॉप्सान काय प्रॉफीट तितले काय व्हडले मेळना आनी 1-2 फेअर प्रायस शॉप्स बारीक बारीक प्रॉफीट दिता आनी एक फेअर प्रायस शॉप आसा ते नो प्रॉफीट नो लॉस. आनी हे जे येता ते स्टाफाचे सॅलरीकच वयता. मागीर आमकां आतां ते बिल्डींग जी आसा बिल्डिंगाचें कंडिशन बी इट इज नॉट गूड. ताचेय आमकां रिपेर करून घेवपाक जाय. सो हे सगळें करपा खातीर आमी रेंट आसा ती थोडे म्हणजे बाय सम पर्संटेज आमी वाडोवंक शकता. मिन्स रेंट जी आतां चलता इट इज व्हेरी लेस फॉर सम शॉप्स. थोडे शॉप्साक खूबच कमी आसा रेंट. सो आमी गव्हर्मेंट PWD रेट धरून आमी ते रेट आमी वाडोवंक शकता. आनी आमी चिंतता आतां आमचे डेली आमी बसता आनी आमी चिंतता कितें करपाक जाय म्हणजे सो दॅट फायनान्स कलेक्ट जावं. पूण म्हणजे आमी ठरयलां की आमी कशें तरी आमी परत जी मान प्रतिश्ठा आसली सोसायटीची ती आमी परत उबी करतली अशी आमी ठरयलां. ते देवाचे कृपेन जावची.
महाराष्ट्र विकास सोसायटी हांव पयलीं आशिल्लो डायरेक्टर म्हणून 2दा आशिल्लो. शिवाजी देसाय आसतना आसलें, आतां ती रेणुका आशिल्ली पळय ती आसतनाय आशिल्ली. थोडीशी चुका घडली कित्याक लोकांचे पयशे कलेक्ट केले पळय तेन्ना हे चेक सायन करताले पळय वॉट दे शूड हॅव डन आनी कितें करूंक जाय आशिल्लें की परत चेक करूंक जाय आशिल्लें आनी कितलो पयसो भितर येयलो आनी आपूण कित्याचें सायन करता, कशें सायन करता. चेक सायन करतना हांव शूड थिंक ट्वायस कित्याक हांव तेजे इन्स्टिट्यूटाक वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटान काम करता. वी शूड सी दॅट पयसो भितर खंय आयला काय ना ते बेश्टी सायन मारप. ते पयशे घेतले आनी स्वताक म्हणलें कोणूय आसूं तें मे बी स्टाफ मेंबर कॅशियर आसूं कोण घेता म्हणून ताका नवो चेक डिपार्टमेंट येताना खंयचो चेक दिलो सोसायटीचो दिलो. सोसायटी लॉस न्ही ते पयशे तांणी घाल्ले फाटीं सोसायटीचे गेले म्हणजे डबल लॉस जालो. लोकांचेय गेले प्लस सोसायटीचे गेले. तशें जावंक जाय नाशिल्लें म्हणून देखीक वन हू इज सायनींग म्हणजे सायनींग ऑथॉरिटी कोण आहा पळय तो इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल अपार्ट फ्रॉम दी स्टाफ कॅशियर आनी ते कोण म्हणटा पळय तेंचे पूण आतां आमी कितें करता की सगळे आतां शॉप्स आसा तांकां कन्विन्स करून ते तांचे वाडोवपाचे थोडेशे रेंट. एट द सेम टायम मेन म्हणजे कितें बिल्डींग रिपेर करपाचें ताका लागून फंड जाय म्हणून थोडे तरी कितें तरी खंय तरी करपाक जाय. तांच्या कॉपरेशनाचें उलोवप चालू आसा. वी आर सक्सेसफूल कितें पार्टली वी आर सक्सेसफूल आनी दे आर एग्रींग ऑल्सो ते फंड कलेक्ट करप आनी सगळें रिपेरींग करून बिल्डींग पयलीं उबी करप. उबी करप म्हणजे घट करप ते सगळे कोरोजन बी जाल्लें आसा. वयर शीट्स सगळे घालपाक जाय ते सगळें काम करून आमी ते पयलीं आसा त्याच बरोबर बँक कावंटरूय आमी चालू करता. आनी पयलीं हे सारकें महाराष्ट्र विकास परत आसा तेजे त्या लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चलतले आनी ते आमी 100% करतले वीथ कोऑपरेशन ऑफ यू पीपल. एट द सेम टायम आमचे शेअर होल्डर्स आनी आमचे सगळे डायरेक्टर्स सगळे आमी एक आसा तांचे सगळे कॉपरेशनान आमी आसा तेजी पयलींच्या लेवलाचेर व्हरतले 100%. थँक्यू. पयलीं कोण स्कॅम बीन केला पळय कोणी आतां तेंचेर कितें कंप्लेनी बीन कितें जाल्ल्यो कितें कितें जे कोणी घोटाळे केला पळय हय हय तेंचेर कितें कंप्लेन्स बीन तशें कितें केल्ले हांवें पयलीं काय आतां तुमी कितें आसा कंप्लेनी आसा. केला आतां आमी शिकता. आतां आमचो प्रिंसिपल कितें ऑल वी आर वन ती उलयता तेच हांव उलयता. डिफरन्स ऑपिनियन ना हांगा सद्या तरी ह्या बोर्डाक. तातूंत आमी कितें केलें केस घालें की जाता तितलें उलोवन कोर्टान वचूंक ना. आदोगाद केले कोर्ट गेले पयशे ते सायडीन तांचे पयशे सोंपलेले करेक्ट एमिकेबली वी शूड सॉल्व द प्रॉब्लम आनी वी शूड कम टू सम डिसिजन. सो ती कन्स्ट्रक्टीव डिसिजन केलें म्हणजे ते देखीक सोसायटीक ताचो फायदो जावपाक त्या आमी वाटचाल